ढवळीकर भावांक एसटी समाजाचो इतलोय पुळको आसा जाल्यार प्रियोळ, नुवें, सांगे आनी काणकोण एसटी भावा खातीर राखीव करपा खातीर ताणें मजत करची. उटाच्या फोंडे फाट्यान म्हळां. गोविंद गावडेचेर केल्ले आरोप खोडून काडटना प्रियोळ वाठारांतल्या 1300 जाल्यार गोंयभरच्या 8,500 लोकांक गोविंद गावडेन एसटी स्किमीचो लाव करून दिला. वयल्यान सुदीन समाज कल्याण मंत्री आसतना शक्य आसूनय भुरग्याक स्कॉलरशीप मेळोवन दिली ना. उटान खरमरीत जाप दिल्या. गोविंद गावडेन एसटीचो फंड त्या समाजाच्या कल्याणा खातीर वापरचो सोडून हेर भौशीक कामां खातीर वापरपाक सुरवात केल्या. प्रियोळ मतदारसंघातले जायते एसटी भाव कितल्याशाच सुविधा पासून वंचीत आसात. पूण गोविंद गावडे तो फंड दुसरी कडेन वापरता असो आरोप सुदीन आनी दीपक ढवळीकरान केल्लो. ताका उठाच्या फोंडे फाट्यान जाप दिल्या. हांगा मेन म्हणल्यार आयज हांव पत्रकार परिशद घेवपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा फोंडा तालुक्याक तशेंच आख्खे गोंयभर जो ट्रायबल फंड्स आहा तेजेर मिसगायड करता अशें खूब जाणां कडल्यान मागीर आमकां आयकुपा येता. आनी हे मिसगायड करपी दोगीक भावजाली कडेन आसा. एमजी पार्टीचो एक दीपक ढवळीकर आनी दुसरो तो सुदीन ढवळीकर. दोघी एक माजी मुख्यमंत्री बी जावन गेला आनी एक माजी मंत्री बी जावन आसा. तशें हांकां कांयच अधिकार ना तशें मिसगायड करपाचें लोकांक आमच्या गोंयच्या जे एसटी बांधव आसा तांकां की आमचे जो सध्या आमचो गोविंद गावडे मिनिस्टर आहा तो बरें काम करता आनी त्याचे बद्दल लोकांक बेश्टे मिसगायड करपाचें भावना हे दोघी करता. 2017 ते 2000 चालू पर्यंत 21 पर्यंत कितले म्हणले ते बेनिफिट ह्या भुरग्यांक कितले हेजे अटल आसरे 1300 रिपेरिंग कशें मेळटा ते रिपेरिंगाक रिपेरिंगाक मेळटा 1.5 लाख मेळटा 1.5 लाख मेळटा. आणि 2% कित्याक मेळटा 2% रिकन्स्ट्रक्शन किंवा रिपेर कितले पर्यंत मेळटा लोन 5 लाख पर्यंत 5 लाख पर्यंत. तो म्हणटा की एसटी भाव जे आसा ते तेजे कडेन वयता आनी तेणे खंय सध्या 2 घरां बांदपाक घेतल्या. हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पिरवणान हेजो भाव एसटी कॉर्पोरेशनाचो चेअरपर्सन आशिल्लो. खरें म्हणल्यार ताका जर एसटी लोकांचो ज्या पद्दतीन तो कुळको दाखयता त्या पद्दतीन जर तो वागलेलो मनान जर खरेंच दिसतालें ताका एसटी बंदाबद्दल मोग आशिल्लो जाल्यार ते एसटी कॉर्पोरेशनाचेर कोणूय जर एसटी जो वावरता त्या मनशाक तो थंय दवरतलो आशिल्लो हे तितलेंच खरें आसा. दुसरी गजाल म्हणटा एसटीची घरां बांदता म्हणटा. हेच्या पयलीं तो पत्रे दितालो, चिरे दितालो, रेंव दितालो. हेणी एसटीचें घर उबें जायना. म्हणूनच तर आमचे माननीय आमचो मंत्री गोविंद गावडे हेणी जी 75,000 हाऊस रिपेराक स्कीम आशिल्ली ती प्रमोद सावंत जे आमचे मुख्यमंत्री आसा, मनोहर भाई जे माजी मुख्यमंत्री आशिल्ले हिंच्या मदतीन 75,000 वयल्यान 1.5 लाख केलो. आमकां खबर आसा इतले हे पयशे हाऊस रिपेराक पावना पूण सादारण एक उमेदीन घर तरी चालू करपाक मेळटा. आनी म्हणूनच आमचे 2 लाख जे कॉर्पोरेशनान दिताले ती स्लॅब वाडोवन 5 लाखा पर्यंत आमी लोन दिवन एक सादारण सामान्य मनशाक घर बांदपाक इतलो पयसो आमी दिवपाक शकले. आनी म्हाका खोशी दिसता म्हणूनच म्हणटा प्रियोळ वाठारांतले जर 1300 लोकांक आमी मदत करूंक शकले. आख्खे गोंयभर जवळ 8,500 लोकांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतलेलो आसा. हो प्रियोळा पुरतो जंय निवडणूक लढटा थंय हे पयशे इन्व्हेस्ट करता. मागीर बाकीच्या भावाचें आमचें कितें? केपें तालुक्यान आसा, काणकोण तालुक्यान आसा, सांगे तालुक्यान आसा, त्या भावाचें आमचें कितें? आनी ह्याच खातीर आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट सक्षम आसा. आमचो गोविंद गावडे जो मिनिस्टर आसा तो हे खातें चलोवपाक सक्षम आसा. आनी जो तो म्हणटा ट्रायबलाचो फंड कंप्लीट ट्रायबला खातीरच वापरपाक जाय. बरोबर ट्रायबल डिपार्टमेंटान ज्यो स्किमी आसा 24 ज्यो गोविंद गावडे आनी रमेश तवडकरान फ्रेम करून आमच्या लोकां पर्यंत दिल्ल्यो तो पुराय पयसो जो अलॉट केल्लो आसा पुराय पयसो आमच्या लोकां पर्यंत आख्ख्या गोंयच्या लोकां पर्यंत पावोवपाक आमचो मंत्री गोविंद गावडे हो सक्षम आसा आनी तेणी ते करून दाखयल्लें आसा. आनी म्हाका खंत दिसता हे जेन्ना सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्ले हेजो भाव सुदीन ढवळकर तेन्ना हो पयसो सगळो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्लो. म्हाका याद जाता 2009 आमी उठाचे सगळे पदाधिकारी सांतिने जो आमचे डिपार्टमेंट आशिल्ले थंय आमी मोर्चा वेल्लो कित्याक
हे आमचे स्कॉलरशिपीचे फॉर्म 2-2 वर्सां जवळजवळ 7,000 एप्लिकेशनां वो मिनिस्टर आसतना पेंडिंग आशिल्ले ते आमच्या भुरग्यांक ही स्कॉलरशिप दिया अशें म्हणून आमी मोर्चा काडलेलो. तेन्ना ताका कित्याक दिसलें ना हो एसटीचो पयसो थंयच कित्याक यूज करपाचो म्हणून त्या भुरग्यांक तेंची फॅसिलिटी दिवपाची हे ताका केन्ना कित्याक चिंतलें ना. म्हाका जाल्यार दिसता हे सद्या मिसगायड करपाचे एक संभ्रम निर्माण पूण म्हाका पुराय खात्री आसा आख्खे गोंयचे लोक गोविंद गावडेन कितें काम केलां आनी आमचे उठाच्या कार्यकर्त्यांनी घरा वचून ह्यो सगळ्यो स्किमी दिवन म्हणूनच म्हणटा न्ही 8,000 8,500 लोकांनी बेश्ट्यो स्किमी घेवना. आमचे उठाच्या कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरान वाड्यार वचून ह्यो स्किमी पावयल्या आनी तेजो लाभ सगळ्या शिक्षणाक. आनी म्हाका खुशी जाता 1,600 भुरगीं जर पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशिप घेता एक 12,000 ते 2,04,000 पर्यंत म्हाका सांगन दिसता. एक केरळाक मास्टर डिग्री इन फिजिओथेरपी केल्ले आसा ताका 1,92,000 आमी स्कॉलरशिप दिल्ली आसा. आतां दीपक ढवळकर आनी सुदीन ढवळकर आमचे बद्दल उलयता, आमच्या कम्युनिटी बद्दल उलयता, कळकळो दाखयता. तिणी दाखोवन दिवचे की ही 4 मतदारसंघ एसटी खातीर रिजर्व करचे आनी अप्रूव्ह करचे की एसटीचे रिजर्वेशन आसा ते आमी तुमकां दिवपाक शकता म्हणून. बाणस्तारीच्या मार्केटात एसटी बांधवांक 80% दुकानां दिवची असो युक्तिवाद दीपक ढवळीकारान केल्लो. ताकाय उठान खरमरीत जाप दिल्या. भाऊसाहेब आणि बहुजन समाजाचो ढवळीकार भावांनी फकत गजर करचो न्हय, बहुजन म्हणटात जाल्यार तांकांय पोटां भरपाचो अधिकार आसचो. आयकात दुर्गादास गावडे आणि नारायण कामतीची जाप. प्रियोळ नुवें सांगे आनी कणगां काय सांगे आनी कॅप्टन मार्केट प्रकल्प जाता पळय न्ही बाणस्तारी तितूर तो कितें म्हणटा की सपोज जर एसटी फंड समज जर ते वापरता ते हेका जाल्यार 80% म्हणटा तो एसटी बांधवांकूच थंय पायलॉट करून दिवचे म्हणटा. हाजेर तुमी कितें म्हणटा? तशें थंय काय बरयल्लें ना कितले पर्सेंट एसटी खातीर वापरपाचे. आनी दुसरी गजाल सांगपाची म्हाका खंत दिसता हे आतां बहुजन समाज महाराष्ट्रवादी पक्ष भाऊ साहेबाची गुणगान गायता, बहुजन समाज म्हणटात. बहुजन समाजाचेच लोक तर त्या बाजारान येतात बसतात आनी ह्या प्रकल्पान ज्या मार्केटांत ओल्ड शॉपां आशिल्ली तिंकाय म्हाका दिसता अलॉटमेंट दिवपाची तितलीच गरज आसा आनी त्या प्रमाणे ते काम करतले जी ऑथॉरिटी आसा ती. आज आमी निशेध करपा खातीर जमल्यात. म्हाका दिसता आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जे अन्याय जाता नाका ते तेजे बद्दल उलयता, तो एसटीचो पयसो दुसरे कडेन डायवर्ट करता. म्हाकाय खबर आसा हांव पयलीं झडपी आशिल्लो, आमकां झडपी की रिजर्व फंड एसटी म्हणून येतालो आनी आतांय बी आसा. तो पयसो खंय तर यूज करपा जाय, तो पयसो दवरत जाल्यार तो परत रिटर्न वयता. त्या खातीर आमचे मिनिस्टर बरी आपली तकली बुद्धी यूज करून पयसो हांगा स्पेर उरपाक येना, तो खंय तर दुसरो यूज करपाचो आनी ते सगळ्या खातीर करपाचो ते तो करता. ते हेंच्या दोळ्यांक खुबता ते आमकां बरें दिसना. तेन्ना जशें आतां म्हणलें एसटीचो पयसो एसटीचो वापरपा जाय जाल्यार जो एसटी मेंबर आसा तोच एसटी कॉर्पोरेशनाचो मेंबर जावपा जाय. फाटली इतिहासात जर पळयत हे एसटी कॉर्पोरेशन चेअरमॅन जाले, जसे आमचे आता दुर्गादास बाबान सांगते प्रमाणे आमी मोर्चे गेलो तेन्ना मागीर त्या सगळें देंवचो पडलो. इतलें सांगून हांव 2 शब्द सोंपयता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.